नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर। टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। वैयक्तीक कारणाक लागून तणावा खाला आशिल्ल्या आनी हैदराबाद बिट्स पिलानी कॅम्पसांतल्यान गोंय कॅम्पसांत प्रवेश घेतिल्ल्या ऋषी नायराच्या मरणा फाटल्यान वेगळीच काणी आसा। बिट्स पिलानी कॅम्पसांत 9 म्हयन्यांत 5 विद्यार्थ्यांक दुबावीत पद्दतीन मरण आयलें। ताका लागून ऋषी नायर नेमको मेलो तरी कसो असो प्रश्न सगळ्यांकूच पडिल्लो। घडये अभ्यासाच्या तणावाक लागून वा हेर कसल्या कारणाक लागून ताका मरण आयलें आसुये अशी चर्चा सुरू आशिल्ली, पूण तशें कांय ना। ऋषीच्या मरणा फाटल्यान मोगाचो एंगल आसा। पळयात पुराय बातमी। वास्कोच्या बिट्स पिलानी कॅम्पसात फाटल्या 9 महिन्यात 5 विद्यार्थ्यांक दुबावीत पद्दतीन मरण आयले। बिरेस्तारा ऋषी नायर ह्या विद्यार्थ्याक अशेंच दुबावीत मरण आयिल्ले। ताच्या मरणाक लागून गोंयभर आरती परती चर्चा सुरू आशिल्ली। गेल्या म्हयन्यात 16 तारखेर कुशाग्र जैन ह्या विद्यार्थ्याक अशेंच दुबावीत मरण आयिल्ले। 1 म्हयनो जावंक ना तरी लेगीत बिट्स पिलानी कॅम्पसात दुसऱ्या विद्यार्थ्याक मरण आयिल्ल्यान गोंयभर बोवाळ पडिल्लो। एका फाटोफाट एक विद्यार्थ्यांच्या मरणाक लागून कॅम्पसातले शिक्षक, विद्यार्थ्यांचे आवय आणि थळव्या लोकांमदी चिंतेचे वातावरण आसा। मूळ बेंगळुरूचो ऋषी नायर ऑगस्टान हैदराबादाच्यान शिकपा खातीर गोंयान आयिल्लो। तो हैदराबादाच्या बिट्स पिलानी कॅम्पसात शिकतालो। हैदराबादान ताचो एका चलयेचेर मोग आशिल्लो। त्या चलयेन जून म्हयन्यात कांय कारणाक लागून जीव दिल्लो। त्या चलयेच्या मरणाचो ऋषीचेर बरोच परिणाम जाल्लो। मोगिकेच्या मरणा उपरांत ऋषी तणावाखाला आशिल्लो। देखिए, आज हमारे पास एक कॉल आया था जिसमें कि एक बच्चा है, वो अपने कमरे में उसकी डेड बॉडी मिली। ठीक है, तो अभी उसमें रिक्वेस्ट की जा रही है और एक यूडीआर नेचुरल डेथ केस रजिस्टर किया जा रहा है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद जो भी फाइंडिंग्स आएगी वो आपको बताया। जो पहले के जो 4 लोग हैं उसमें क्या था एक्चुअली सर? जो दिसंबर से लेकर अभी तक पहले जो 3 थे वो सुसाइडल हैंगिंग के केसेस थे। बाकी जो ये वाला और इससे पुराना वाला, उसमें अभी भी कंफर्म अभी वाला तो अभी रजिस्टर इंक्वायरी हो रही है। इससे पुराना वाला है उसके लिए इन्वेस्टिगेशन जारी है, पर अभी तक उसमें कुछ निकल के नहीं आया। ये कॉज ऑफ डेथ अभी सबसे और ड्रग्स बेस कुछ इन्वॉल्व है इसमें कॉलेज का? अभी जो पिछले 5 जो केसेस हैं उसमें ऐसा कोई एंगल निकल के नहीं है। बिट्स पिलानी इंस्टीट्यूट ने कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स कुछ लिए हैं क्योंकि ताकि ऐसी सुसाइड्स ना हो? ऐसे कई सारे मेजर्स उन्होंने लिए हैं, हमारी मीटिंग्स उनके साथ हुई हैं, तो बाकी के चीज़ें हम और आगे बताएंगे। सर, वो डेथ हुई जो सुसाइड हुई है, हैंग करके हुई है नॉर्मल? ये वाली बच्चा जो है वो बस उसकी डेड बॉडी, ही वाज स्लीपिंग एंड ही डाइड। तो इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कॉज ऑफ डेथ क्या है। ऋषी नायर ऑगस्टान आयिल्लो गोंया। मूळ बेंगळुरूचो ऋषी नायर ऑगस्टान आयिल्लो गोंया। तो हैदराबादाच्या बिट्स पिलानी कॅम्पसात शिकतालो। हैदराबादान ताचो एका चलयेचेर मोग आशिल्लो। त्या चलयेन जून म्हयन्यात कांय कारणाक लागून जीव दिल्लो। त्या चलयेच्या मरणाचो ऋषीचेर बरोच परिणाम जाल्लो। हैदराबादाक रावल्यार ताचे वयलो तणाव आनीक वाडपाची शक्यताय आशिल्ली। ताका लागून दोतोरान ऋषीक दुसरे कडेन शिकपाक धाडात म्हणून ताच्या पालकांक सांगिल्लें। दोतोराच्या सल्ल्या प्रमाण ऋषीक ताच्या आवय बापायन बिट्स पिलानीच्या गोंय कॅम्पसात शिकपाक घातिल्लो, पूण हैदराबादाच्यान गोंया येवनूय तो तणावाखालाच आशिल्लो। ताका तणावांतल्यान भायर काडपा खातीर ताच्या आवय बापायन जुवारी नगरात भाड्यान एक फ्लॅट घेवन तेवूय ताच्या लागीं रावताले। ऋषीचे आवय बापूय दर दिसा कॅम्पसात वचून ताचे कडेन उलयताले, ताची खबर घेताले, ताका वखदां बीन दिवन ते फ्लॅटार येताले। बुधवाराय दर दिसा प्रमाण ऋषीचे आवय बापूय ताका वचून मेळ्ळे, ताची खबर घेतली। ते उपरांत तो कॅम्पसातल्या हॉस्टेलार आयलो आनी बिरेस्तारा सकाळी हॉस्टेलात मेल्ले अवस्थेत सापडलो। ऋषी नायराच्या मरणा उपरांत बिट्स पिलानी महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनान स्पष्टीकरण दिला। व्यवस्थापनाच्या कोतान विद्यार्थ्यांच्या मरणा फाटल्यान वेगळीच कारणां आसात। विद्यार्थ्यांचेर अभ्यासाचो कसलोच तणाव ना, कित्याक तर महाविद्यालय अभ्यासाचें वेळापत्रक निश्चित करिना। हे वेळापत्रक विद्यार्थीच थारायतात खंय। ताका लागून अभ्यासाच्या तणावाक लागून विद्यार्थी जीव दितात अशें म्हणप चुकीचें आशिल्ल्याचें महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनान स्पश्ट केला। तरी लेगीत विद्यार्थी कित्याक लागून जीव दितात हे सोदून काडपा खातीर एक समिती स्थापन केल्या। ही समिती बेगीनूच आपलो अहवाल दितली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।
राज्यात अपघातांचे सत्र चालूच आसा. शुक्रारा धारबांदोडा देऊसवाडा वाठारात अपघातात 20 वर्साच्या तरणाट्याक मरण आयले. किरलपान वाठारात रावपी तुषार नायक अशें मरण आयिल्ले तरणाट्याचें नांव जावन आसा. तशेंच अपघातात अभिषेक गांवकर हो 20 वर्साचो तरणाटोय गंभीर जखमी जाला. ट्रक चालकान घडणूक थळावयल्यान फुज्ज्यो काडल्यो. दुसरे वटेन म्हापशा कुचेली वाठारात अपघातात 25 वर्साच्या समीर नायक ह्या तरणाट्याक मरण आयले. पळयात पुराय बातमी. धारबांदोड्या देवसडा वाठारांत मालाची येरादारी करपी ट्रकाचो धपको चोखोवपाच्या नादात दुचाकी रस्त्यार पडून जाल्ल्या अपघातात किल्लापालच्या तुषार नायक ह्या 20 वर्साच्या तरणाट्याक मरण आयले. तशेंच अभिषेक गांवकर हो 20 वर्साचो तरणाटोय गंभीर जखमी जाला. ताका उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केला. मजगतीं ट्रक चालकान घडणूक थळावेल्यान पळ काडला. फोंडे पुलीस अपघाताचो पंचनामो करता. धारबांदोडा हांगा आतांच एक एक्सिडेंट जाल्लो आसा. जी मोटरसायकल धारबांदोड्या वयताली कोडलेच्यान ती अचानक एक वलतार एक लगेज ट्रक जो सावर्ड्या वचपाक वयतालो तो दिश्टी पडलो आनी तेंचे कितें तरी गडबडलें अशें तेंचो लोकांचो डावट आसा. कारण मार्क ना गाडयेक, खंयचो कसले दोनूय गाडयांक मार्क दिसून येना. पूण जो ट्रकवालो आहा तो पळोवन गेल्ले आशिल्ले कारणान खंय तरी हांगा डावट पुलिसांचो डावट आसा की हांगा खंय तरी गाडयेक टच जाला आसूं शकता म्हणून. सो पुलीस इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. त्याच बरोबर एक्सिडेंटान जो भुरगो तुषार नायक हेचे जेन्ना ताका इंजर्ड अवस्थेत जेन्ना PDA प्रायमरी हेल्थ सेंटरान येलो तेन्ना ताका ब्रॉड डेड डिक्लेअर केलो. तशेंच दुसरो जो आशिल्लो अभिषेक गांवकर हेका सद्याक सिरियसली इंजर्ड जाल्ले कारणान ताका GMCन रिफर केल्लो आसा. फोंडा पुलीस स्पॉटार दाखल जाल्ले आसा. तशें पंचनामा सुरू आसा. पूण ट्रक ड्रायव्हर जो आय विटनेस आशिल्लो तो पळोवन गेल्ले कारणान सद्याक ट्रक ताब्यात घेवपाचे हालचाली पुलिसांनी सुरू केल्ली आसा. दुसरे वटेन म्हापशा कुचेली मार्ना रस्त्याचेर पडिल्ली फोंडकुलां चुकोवपाच्या नादात गाडयेवेलो ताबो सुटिल्ल्यान दुचाकीचो संरक्षण वणत आनी झाडाक धपको बशिल्ल्यान 25 वर्साच्या तरणाट्याक मरण आयले. समीर नायक अशें मरण आयिल्ल्या तरणाट्याचें नांव जावन आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. बील भरूंक नाशिल्ल्यान कुडचडे रेल्वे स्टेशना कडेन भौशीक शौचालयातली उदकाची जोडणी उदका पुरवण खात्यान तोडली. सुमार फाटले 3-4 वर्सां जरी संबंदीत कंत्राटदार संतोष कुमार हाणें उदकाचें बील भरूंक नाशिल्ले, जे आतां लागीं 2,60,000 इतले जाले. कुडचडे रेल्वे स्टेशना कडेन आशिल्ल्या भौशीक टॉयलेटांतले नळाचे उदकाचे बील 4 वर्सां जालीं भरूंक ना. देखून उदका पुरवण खात्यान उदकाची जोडणी तोडली. संबंदीत कंत्राटदार संतोष कुमार हांणी 4 वर्सां सावन उदकाचें बील भरूंक ना. 4 वर्सांचे सुमार 2,60,000 रुपया इतले बील जाले. कंत्राटदारान बील फारीक केले जाल्यार परतून उदकाची जोडणी करून दितले अशी माहिती कुडचडेचो सहाय्यक अभियंतो हर्ष काकोडकरान दिली. बस स्टँडाच्या फाटल्यान 2 आसा, सुलभाचो आसा, PTCचो आसा. म्हणल्यार सुलभाचो तो PTC चलयता. तांचे रेग्युलर पेमेंट चालू आसा. तांकां खंयचेच इशू ना. पयलींच्यान सुद्दां जे चलताले तांकां जे पेमेंट येता, जे तांचें कन्जम्पशन आसा त्या प्रमाणे ते पेमेंट करतात. आनी हाजोच कितें जाला, पयलींच्यान स्टार्टिंग 2 वर्सांनी सुरू ना आनी तो वाडत गेले. सो आतां अशी परिस्थिती आसा की इल्ली पेमेंट केले म्हणटा सेटल जायना. तर ताका एक बरोबर तें सेटल करपाक जाय. ताका आमी कितें सांगलां की तूं पार्ट पेमेंट करपाक यो. म्हणल्यार तूं एक जवळपास सद्या गव्हर्मेंटाक 1 लाख भर आनी उरिल्लो आसा तो पार्ट 2-2 म्हयन्यान अशें करून तूं बाकीचो जो तुगेलो तो उरला पेमेंट करपाचो तो भर. कित्याक सांग, आमकां आनी लोकांक डिसकन्विनियन्स करपाक नाका म्हणून आमी तुमकां सांगिल्ले त्या प्रमाणे आमकां भरपूर टायम दिलोय बी. आनी चवथी आशिल्ले म्हणून चवथीक कुडचड्या बाजारान लोक येता, सो तेंय डिसकन्विनियन्स जावपाक जायना. हेंय आमी चिंतिल्लें आनी त्या खातीर रावले थंड. आनी मागीर आमी जशें चवथ सगळें थंड जालें त्या प्रमाणे आमी तें डिस्कनेक्ट केल्लें आसा. ताका सांगलां ती इमिडिएटली तूं येवन DD दिवपाची आनी तो पार्ट पेमेंट आसा तो करपाचो. मागीर तुका इमिडिएटली कनेक्ट करता. आतां सद्याक उदक हे कनेक्शन कट आसा. उदक कनेक्शन केन्ना काल केलां काल आनी तेजी इमिजिएटली एक्शन घेतले तुमी आतां. हय, आमकां ताका सांगलां ऑलरेडी आमी की तूं येवन जर पार्ट पेमेंट कितें आसा तो बरो भरता जाल्यार आमी तुका रोखडेच रिकनेक्ट करता. तो ऑलरेडी सांगिल्लें आसा. गोमंतक TV खातीर कुडचडेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकार. शिवोले वाठारात बेकायदेशीर ड्रग्स तस्करी प्रकरणात गुन्यांव फाट्यान एका नायजेरियन नागरिकाक अटक केली. एजियाशी कॅलिस्टस अशें ह्या 38 वर्साच्या नायजेरियन नागरिकाचें नांव जावन आसा. तो सध्या मार्ना शिवोले वाठारांत रावतालो. ताचे कडल्यान वट्ट 8.5 लाखाचे सायकोट्रॉपीक ड्रग्स, 4.48 ग्राम मेथाफेटाफायन,
2.29 ग्रॅम MDMA तसेच 35.59 ग्रॅम कोकेन जप्त केला. कन्झप्शन वाडोवपाक कर कमी करप हो बरो उपाय जावन आसा, मात डिमॉनिटायझेशन जाला तेन्ना सावन वस्तूंची मागणी वाडना. केंद्र आनी राज्य सरकारान मेळून GSTत सुदारणा केल्या. कर 5 आनी 10% कमी जाता, मात इन्कमूच ना जाल्यार कशें जातलें? मिडल क्लास लोक गरीब जाता, गरीब आशिल्ले लोक गरिबी लायनी सकयल वतात. हाका लागून वस्तूची मागणी वाडना. हो प्रश्न पयलीं सुटावो करपाक जाय अशें मत अर्थशास्त्रज्ञ राजेंद्र काकोडकर हाणें उक्तायलां. 7 लाख आयकर कर आसले ते 12 लाख केले. हाचो फायदो फक्त 2 कोटी लोकांक, मात बाकीचे 138 कोटी लोकांचे कितें असोय प्रश्न अर्थशास्त्रज्ञ काकोडकर हाणें उपरासला. कन्झम्पशन वाडोवपाक टॅक्स कमी करप, ताजो फायदो कितलो लोकांक? 2 कोटी लोकांक. बाकी 138 कोटी लोकांचे कितें? ताजी कांयच चिंतूना. आतां GST काडल्या, सेंट्रल गव्हर्मेंटान बरोबर स्टेट गव्हर्मेंटाकय घेतला, कारण स्टेट गव्हर्मेंटाचे इन्कम कमी जातलें. आतां मेन प्रॉब्लेम कितें? टॅक्स कमी जाता ते 5%, 10% जाता, पूण तांकां इन्कमूच ना जाल्यार मिडल क्लास लोक पुअर जातात. पुअर लोक BPL सकयल वतात. डिमांड खंयच्यान वाडटलो? तें पयलीं एड्रेस करूं जाय. इन्कम्स ऑफ 138 कोटी, नॉट ऑफ 2 crore पीपल इज द प्रॉब्लेम. बिट्स पिलांनी शिक्षणीक संस्थेत हुशार आणि स्पर्धात्मक परीक्षेक जांकां बरे गुण मेळटात ते विद्यार्थी शिकतात, मात फाटल्या 9 म्हयन्यांत बिट्स पिलांनी कॅम्पसात विद्यार्थ्यांक मरण आयिल्ल्यान ही हुस्क्याची गजाल जावन आसा. बिट्स पिलांनी सारकिल्ल्या शिक्षणीक संस्थेत विद्यार्थ्यांच्या मानसीक स्थितीचेर अभ्यास करपाची वेवस्था ना काय कितें असोय प्रश्न दैनीक गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हाणें उक्तायलो. सरकारान हातूंत लक्ष घालून पालव वेवस्था ह्या शिक्षण संस्थेत आसा काय ना हाचो सोद घेवपाची गरज आशिल्ल्याचें मत दैनीक गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हाणें उक्तायलें. बिट्स पिलानी ही देशांतली एक नावाजती शैक्षणिक संस्था. ह्या संस्थेन भितर हुशार, बुद्धिमान आनी स्पर्धात्मक परीक्षेक जांकां बरे गुण मेळटात ते भुरगे हांगा पावतात. पूण फाटल्या 9 म्हयन्यांत 5 हुशार भुरग्यांचे जाल्ले मरणां हो एक आमकां सगळ्यां खातीर एक हुस्क्याचो चिंतेचो विशय जाला. आतां हे कित्याक लागून अपघात घडटात? फाटल्या वेळा जेन्ना एक भुरगो मेल्लो कांय अवघ्या म्हाका दिसता 2 म्हयने पयलीं, तेन्ना ताणें एनर्जी ड्रिंक अति वापर ताजो केलो. 2 घेतली किंवा 3 घेतली, ताका लागून ताचें मरण जालां अशे तरेचें आमी आयकल्लें. मरणां 2-3 गजालीक. आतां जें पळय एक मरण जालां ताजे गूढ मृत्यू म्हणून नोंद जाल्ली आसा. अजून ताजें इन्व्हेस्टिगेशन जावं ना. पूण 5 जाण 9 म्हयन्यांत मरप ही एक खरीच हुस्क्याची गजाल. आनी हें कित्याक लागून घडटा? शैक्षणीक स्ट्रेस भुरग्यांचेर आसता काय कितें? कारण भुरग्यांक स्पर्धात्मक, कारण भुरग्यांक खबर आसा चडांत चड शिकपाक जाय, ताजें प्रेशर, शिकून जायना ताजे फुडें ताज्या जिवनान आपूण सक्सेसफूल जातलो काय कितें. पळय दुसरो भुरगो आवय बापूय प्रेशर हाडटा, फॅमिली प्रेशर हाडटा, समाज प्रेशर हाडटा. आनी समाजाची जबाबदारी उण्यांत उणें. खरें म्हळ्यार समाज एका तेंपार ही भुरगीं जॉयंट फॅमिलीन वाडटालीं. ताका लागून काका आसतालो, बापोल भाव आसतालो, बाकीची फॅमिली आसताली, तांकां एक सोशल सपोर्ट घरांतल्यान मेळटालो. त्या भायर एक्सटेंडेड फॅमिली, शेजारी आसताले, आनी कोण मित्र आसताले, हांचो सपोर्ट मेळटालो. सो तो एक सुरक्षीत वातावरणान जगतालो. म्हाका याद आसा न्ही, आमी ल्हानपणान आमी कितें पळयताले, बापूय तापताले, मारताले, आवय बापूय सामके आमकां धारेर दवरतालीं. पूण कोणें आमचे वेळार कोणें आत्महत्या केल्या आमी केन्ना आयकुना. कारण ताजो परिणाम कितें? एक सामाजीक स्ट्रक्चर आमकां कळत निर्माण जाल्लें, जें आमकां आमची पोसवण करतालें. हालीं जालां कितें? हालीं भुरगे वतात, एकटे रावतात, इतले पयस. बिट्स पिलांनी देशांतल्या वेगवेगळ्या जाग्यावयल्यान भुरगे आयल्यात. सो ते एकोडे पडटात काय कितें? तांचे प्रश्न, तांचे सामाजीक समस्या समजून घेवपाक ताजे मित्र उणे पडटात काय कितें? सोयरे तांकां जो कितें पालव दिवपाक तो पालव दिनात काय कितें? आनी सगळ्यान म्हत्वाची हांगा इन्स्टिट्युशनाची जबाबदारी येता. बिट्स पिलांनी ह्या संस्थेन, येदी व्हडली संस्था, देशांत कितले तरी ताज्यो शाखो आसात, कितले वेगवेगळे विशयाचो अभ्यास थंय चलता, वेगवेगळे तज्ञ शिक्षक थंय आसात. तांची जबाबदारी कितें? शिक्षक आपल्या भुरग्यांक समजून घेवपाक उणे पडटात काय कितें? आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार हांवें पळयलें ही संस्था बिट्स पिलांनी एज ए इन्स्टिट्यूशन
उणी पडटा काय कितें कारण बिट्स पिलांनी कडेन एक यंत्रणा जाय. आमचे हायर सेकंडरी आनी कॉलेजींनी बी कावन्सिलर नेमिल्ले आहात. ते भुरग्यांच्या मानसीक स्थितीचेर अभ्यास करतात, तांकां लागीं हाडून तांकां पालव दितात. येदे व्हडले इन्स्टिट्युशनाक अशे तरेची वेवस्था ना. येदे व्हडले इन्स्टिट्युशनाक अशे तरेचे भुरगे कितें करतात, अभ्यासा भायर तांची वागणूक कितें, ते भायर वता जाल्यार खंय वतात, तांची एकूण चालचलणूक, तांची एकूण मानसीक स्थिती हाजो अभ्यास करून तांकां पालव दिवपाची वेवस्था किंवा येवजण ह्या इन्स्टिट्युशना कडेन ना. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान परत इंटरफियर करून अशे तरेची एक पालव वेवस्था ह्या इन्स्टिट्युशनान आसा काय ना हाजो सोद घेवपाची गरज आसा. आता 4 बदला 5% आणि 18% असे GSTचे दोनूच स्लॅब आसतले. GST कावन्सिलाच्या बसकेत हो निर्णय जाला. ह्या निर्णयाक लागून शॅम्पू, AC, कार ह्यो वस्तू सवाय जातल्यो जाल्यार 33 जीवन रक्षक वखदां, दुर्मीळ दुयेंसां वयली वखदां, गंभीर दुयेंसां वयली वखदां करमुक्त जातली. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत म्हणटा सर्वसामान्य गोंयकारांक खंय थाकाय मेळटली. आता 4 बदला 5% आणि 18% असे GSTचे 2 स्लॅब आसतले. हे खातीर आता साबण, शॅम्पू, AC, कार ह्या सारकिल्ल्यो वस्तू सवाय जातल्यो. GST परिशदेच्या 56व्या बसकेत हो निर्णय जालो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हिणे ही माहिती दिली. दूध, रोटी, पिझ्झा, ब्रेड ह्या सारकिल्ले अन्न पदार्थ GST मुक्त आसतल्यो. भलायकी विमो, जीवन वाचोवपी वखदां सवाय जातली. लक्झरी वस्तू आणि तंबाखू उत्पादनाचेर 40% GST लायतले. 3.5 परस चड क्षमतेच्यो मोटारसायकली आणि कारी ह्या स्लॅबा भितर येतल्यो. नवरात्रीच्या पहिल्या दिसा सावन म्हळ्यार 22 सप्टेंबरा सावन GSTचे नवे दर लागू जातले, अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हिणे दिली. The Honorable Prime Minister actually set the tone for the next generation reforms on the 15th of August when he spoke from the Red Fort. So, and he desired that we give the benefit to the people at the earliest. He mentioned Deepavali, but I'll go through the decisions in detail a bit, but this reform is not just on rationalizing rates. It's also on structural reforms. It's also on ease of living, so that businesses can do their business of working together with the GST with a great ease. So we have corrected inverted duty structure problems. We've resolved classification related issues, and we've ensured that there will be stability and predictability about the GST. Rate rationalization, of course, we've reduced the slabs. There shall be only 2 slabs, and we are addressing also the issues of compensation cess. Ease of living, simplifying registration, return filing, and refunds. I'm not getting into greater details, you'll get to know about it. But then these reforms have been carried out with a focus on the common man. Every tax levied on common man's daily use items have gone through a rigorous looking into, and in most cases the rates have come down drastically. Labor intensive industries have been given a good support. Farmers and agriculture as a whole will also benefit by the decisions we have taken today. Health related also will benefit. So the key drivers of economy have been given a prominence. And much before I get into the details, I want to thank every member of the GST Council. Every finance minister who attended the GST Council today. There was no absence. Everyone was present. We've had a day-long intense discussion, but I'm grateful to each one of them. At the end of the day, they said, we're all together for the sake of the common man. एक भी रिजर्वेशन के साथ नहीं समर्थन किए, मगर पूर्ण मन से भरपूर सपोर्ट दिए हर राज्य के वित्त मंत्री. इसीलिए मैं GST काउंसिल को आभार कहना चाह रही हूं कि लंबा चौड़ा डिस्कशन चला आज, मगर आखिर हर मेंबर इसके लिए समर्थन दिए. इसीलिए मैं धन्यवाद कहना चाह रही हूं. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्कात अभियांत्रिकी संस्थांमदीं NIT गोवा, IIT गोवा हांकां 101 ते 150च्या ब्रॅकेटात जागो मेळ्ळा. फार्मासी यादीत गोवा कॉलेज ऑफ फार्मासीन टॉप 100त जागो मेळ्ळा. सामान्य महाविद्यालयांच्या श्रेणीत धेंपे, चौगुले,
PES आणि सेंट झेवियर्स 151 ते 200च्या श्रेणीत आसात, जाल्यार वेवस्थापनेंत गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट 43व्या नंबराचेर आसा. नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फेम वर्क 2025चे लिस्ट जाहीर जाला. दर वर्सा प्रमाणे ह्या वर्साय सुद्दां त्यांचे लिस्ट जे आसा ते जाहीर जालेले आसा. जाल्यार तातूंत भितून वेगवेगळ्यो कॅटेगरीज आसता. इंजिनियरींग इन्स्टिट्यूट कॅटेगरी भितून NIT गोवा आणि IIT गोवा हांकां 101 ते 150 ह्या ब्रॅकेटा भितून तांच्यांनी आपले स्थान मेळयलेले आसा. दुसरे जे आसा ते म्हटल्यार फार्मासी लिस्टा भितून टॉप 100 भितून कॉलेज ऑफ फार्मासी हांच्यांनी आपले स्थान मेळयलां. तेच प्रमाणे जनरल कॉलेज कॅटेगरी आसता, तातून धेंपे कॉलेज, चौगुले कॉलेज, PES कॉलेज आणि सेंट झेवियर हांच्यांनी सुद्दां 151 to 200 ह्या रेंजी भितून तांच्यांनी आपले स्थान मेळयलां. आणि तेच प्रमाणे लास्ट म्हटल्यार इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट हांच्यांनी सुद्दां आपलो जो रँकिंग जो आसा तो 43rd ह्या रँका भितून तांच्यांनी आपले स्थान मेळयलेले आसा. अशी वेगवेगळी गोंयच्या जी इंजिनियरींग कॉलेज आसतली किंवा कॉलेज ऑफ फार्मासी आसतली किंवा तेच प्रमाणे वेगवेगळे कॅटेगरी जनरल कॅटेगरी भितरले सुद्दां कॉलेजीस आसतले. अशे वेगवेगळे कॅटेगरी खातीर तांच्यांनी आपली वेगवेगळी स्थानां ही मेळयलेली आसा. गोमंतक TV खातीर हांव वर्षा आश्वेकर. हवामान बदलाक लागून दर्या खवदळिल्ल्यान 14 सप्टेंबर मेरेन नुस्तेकारांक दर्यान वचपाक बंदी आसा. नुस्तेमारी बंद जाल्ल्यान चड नुस्तें मेळना. 75 ते 80% कामगार आयल्यात, मात आजून तसो धंदो सुरू जावंक नाशिल्ल्याचे बोट धनी हर्षद धोंड हे सांगतात. नुस्तेमारी वेवसाय हवामानाचेर आदारून आशिल्ल्यान वातावरण सारकें आसप गरजेचें आसा अशें हर्षद धोंड हाणें सांगलें. हवामान बदलाक लागून सध्या जायते बोटकार नुस्तेमारी करपाक वचनात. हाका लागून लोकांक जायते प्रमाणात नुस्तें मेळना. दर्यो खवदळिल्ल्यान 14 सप्टेंबर मेरेन नुस्तेकारांक दर्यांत वचपाक बंदी आसा. देखून नुस्तेमारी बंद जाल्ल्यान जायते प्रमाणात नुस्तें मेळना. 75 ते 80% कामगार गोंयांत आयल्यात, मात अजून नुस्तेमारी धंदो सुरू जावंक नाशिल्ल्याचें बोट धनी हर्षद धोंड सांगता. नुस्तेमारी वेवसाया खातीर हवामान सारकें आसप गरजेचें आशिल्ल्याचें बोट धनी हर्षद धोंड सांगता. आयकात. व्हडल्यो बोटी आसा न्ही त्यो वता, धाकट्यो बोटी वचना कित्याक जाळी मारूंक जायना. दर्या रफान 14 तारीख पर्यंत सिग्नल दिला की रफ आसतलो म्हणून, ऑरेंज अलर्ट आशिल्ले. आतां रफ आहा दर्या, थोड्यो बोटी आहा भायर. पूण जर नुस्तें बीन कशें कितें मेळटा रफ आहा मेळना नुस्तें. आतां नुस्तें नाच पळय, हांगा बोटी 10 दीस जाले भायर वचून नुस्तें कांय ना. लेबर अरावंड 75-80% आयल्या. आतां कितें पावस हे बॅड वेदर कंटिन्यू आसा. स्टार्टिंग फ्रॉम द सीझन कंटिन्यू आसा. ऑफ एंड ऑन थोडे दीस जर गॅप पडलो जाल्यार कंटिन्युअसली आहा. सो धंदो अजून कांयच चालू जावंक ना. बिझनस आतां लेबर हाडून बोटकार सामके त्रासान पडलेले अशी परिस्थिती आहा. वेदर थंड जायत जाल्यार नुस्तें जातलेंच न्ही. वेदर थंड जावंक जाय जाल्यार पुरो म्हणटा आमी. प्रॉब्लेम कितें आहा जाणा, आमच्या बिझनसान जर सप्लाय जर चड वाडली जाल्यार डिमांड लेस जाता आनी रेट कमी मेळटा. थंय आमकां लॉस जाता. सो कितें आसता, बॅलन्सिंग आसपाक जाय तें. जर एकदम सीझन म्हणल्यार एकदम वेदर थंड जालो, नुस्तें खूब जालें जाल्यारूय आमकां मागीर नुस्त्याचो रेट पडटा आनी आमचे इकॉनॉमी मागीर फेल जाता. डिझल आमकां खूब लागता न्ही, लेबरूय खूब लागता. सो तोय आमकां प्रॉब्लेम जाता. सो इट शूड बी बॅलन्सिंग. गेल्या वर्सा सीझन आतां 18 तारखेक आमचो बंद जालो ड्यू टू बॅड वेदर. आनी आतां अजुनूय आतां सप्टेंबर आतां आज तारीख 4 अजुनूय सीझन आमचो सुरू जायना सारको. सो ऑलमोस्ट आतां 4 म्हयन्याचे 4.5-5 म्हयने आतां 4 म्हयने गॅप पडलो आमकां. नुस्तें पळोवन वयता आमी भायर. मागीर आपले फाटल्यार लागीं रावता. वातावरण बरें आसल्यार नुस्तें बी मेळटा बेगीन काय खूब वगत रावचें पडटा तुमकां बोटीन? ओके. एकदां समज जर आतां गेले जाल्यार कितले दीस रावचें पडटा? 15-20 दीस. मेळल्यार येवपाचें जाता. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर वर्षा आश्वेकर. केपेच्या कोट्टो मेळाभाट वाठारांत मार्टिनो कोस्ता हांच्या घराक उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान घरांतली लायटीची उपकरणां लासून बरेच लुकसाण जालें. उजो लागिल्लो तेन्ना घरांत कोण नाशिल्ल्यान सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. म्हाका भावाची बायलेन तेणें म्हाका फोन मारलो, अशें जालें म्हणून तुम कोण आहाय कोण ना गा म्हूण.
म्हणटा म्हणलें उज जालो हें 2 वर्सां जाला वास येता उज जाता ती सांगपाक लागली हय म्हणलें मातशें पळय म्हणलें हांगा पळय म्हणल्यार उज जाता म्हणपालो भितर हितून खंय ते लायटीतून उज जाला म्हणपालें हांगा तुमगे मिटर आसा कितें आसलो मीटर भायल्यान आसा हें आसा वायरींग हय हिंग मातशें त्यो लायटी चालू आसल्यो त्यो बारीक तेज्यो हांव नासलो तेन्ना मागीर ते सगळे तेणी मागीर दार बी मोड फोडून तेणी मागीर फायर ब्रिगेड बी आनी तेणी हें केलें कितें जालें कित्याक लागून लागलो उजो ते लायट म्हाका दिसता म्हाका ते लायटीक कितें शॉर्ट जाला शॉर्ट सर्किट घरान कोण ना सद्या हांव आनी मिसीस रावताय दोगांय दोगांय म्हणल्यार तुमी दोगांयनी भायर सरलेले भायर सरली तुमी भायर सरून कितल्या भायर सरले तुमी हांव भायर सरली 8:30 भायर सरली आनी तेजे नंतर रोखडो हो इन्सिडेंट जालो भावा बायल तेमगेले कितें रानी उदक घालतलो तें सर म्हाका 2 वरां येतालो पूण हांवें तितलें हें लक्ष दवरलो ना पूण मागीर कितें जालें मागीर हांव भायर सरता आख्ख्या घरा आख्खो धुंवर बोलनाका उजो चड जावपा लागलो उजो चड जायनाका मागीर फायर स्टेशनाक फोन मारलो फायर स्टेशनाक फोन मारनाका मागीर उजो भायर दिसपा लागलो उजो तेमगे देर बंद देरा लॉक आहलोले देरा भितरल्यान दिश्ट पडपा लागलो मागीर तो एक भुरगेलो त्या भुरग्यान मागीर ते लॉक फोडून तेणें बालद्यान उदक पालयलो बंद केलो तेन्ना म्हणसर फायर ब्रिगेड येयलें. हे आशिल्ल्या टी टायम बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. गणेश चतुर्थीला बाप्पाचे घरात आगमन म्हणजे आनंदाला उधाण. करण्या उपासना मनोभावे श्री गणेशाची हवीच सात्विक पूजोपयोगी उत्पादने सनातनची सात्विक उत्पादने खरेदी करण्यासाठी आजच आपल्या जवळच्या सुपर मार्केटला भेट द्या. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनात खूबशे तरंग उठतात, खूबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटात लिपला कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटात लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात.